काळजात जागोया आज केरळा तुझे तसले बरे गुणाचे बरे मनाचे सांगातीन जावं निर्मेले म्हण दिसता त्या खातीर डॅडी चिकोन येवना म्हणटाले कित्याक चिकून येवना हे पळय आज जावं डॉक्टर सांगते आसा आनी पडटा कितलो बिजी हांव ह्या सगळें समोसा सांग कितें केलें सांग टॅलेंट ताणें कितें जाणाचा सर्जन हो 4 दिसांचो संवसार देव पातक्यांक बक्षिता आनी तुमकां विचारतलो पडूच ना म्हत्वाचें लागी तुजो बापूय जिवंत आसा म्हणे हांव एकदम बरो हांवें सांगलें कितें जालें यू आर लकी सर्जन अशें तशें चिकोन चिकोन टेंपोर तावन हडीन बाळेन पावला आनी हांगा हांव प्रॅक्टीस सुरू करता बरें येतालें आनी हें कितें लहानपणी तुझी डॅडी मम्मी अंतरले उपरांत म्हाका कोणूच ना म्हणे समाधान काढ गे डॅडी आजकाल चेडवां चेड्याची जीन्स पॅन्टा घालनात आज ताणी म्हाका सांगला 4 या 5 दिसांक भेट दिता म्हणून सांगला या तुझ्या पुत्राचो हर तितलो तुज्या नांवार तुवें तें पळय इतकं कुशाल आणि तुझ्या हातात ओय डॅडी जेवणात आज हांव काय येता हे हांव कितें आयकून आसा ना आतां म्हाका कोण आसा मातशें आंगले हाडटा म्हण कोम्या मातशें आंगले हाडटा आंगले करून 5 देडयो हाडटा म्हण सादें काजार रे तें सादें काजार सादें काजार नांव कितें गो बाये तुजें मुशेरा पे कसले कडेन तरी बसून हांव गायन करता आसलो डॅडी डॅडी म्हाका पळोवची डॅडी करता तर तुका येवंक फोन आसा वय फ्रँकी ह्या 4 दिसां